शिरोड्या मोगोच्या दीपक ढवळीकाराची बेतोड्या कॉर्नर मीटिंग जाली। मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकार आणि फोंड्याचो मोगो फुडारी केतन भाटीकारूय आशिल्ले। आमकां कोण जाय, आमकां चोर जाय, आमकां फटींग जाय, आमकां 70 कोटी घेतिल्ले मनीस जाय की आमकां निस्वार्थी प्रमाणे एक काम केल्लो मनीस जाय हे चिंतचें पडटलें। ते सदांच म्हणटा पळय कि पत्थर एक चीज है जो कभी बदलता नहीं और पत्थर एक चीज है वो कभी पिघलता नहीं। आणि तसलो आमचो दीपक ढवळीकार। कित्याक दीपक ढवळीकार अशें काम करपाक लागला की गोंयचो चीफ मिनिस्टर तो शिरोड स्थानीक जाला। म्हणजे ह्या तरेन तुम्ही ताका भिवयल्यात बीजेपी। जे मोठे पक्ष आमच्या भारतातले आसा तांकां खबर ना की ते कितें करता, ते धावत सुट्टा आणि कोणा कोण कोण कशे मतदार पडटा हे तांकां खबर ना। पण आज ते गोंयांत पावल्या। गोंयांत कशें ना, गोंयांत शिक्षीत मतदारसंघ आसा, फटींगपणां तुम्ही करीत आसा, लोकांक तुम्ही फटयत आसा आणि लोक आपले सादेपणान रावता। पूण कितले फावटी तुम्ही लोकांक फटयतले? ते सावड्डे तो आमचो सोडून गेला, तो चुकून निवडून आयलो, थंय आमकां आमचे कडेन आयलो म्हणून हो निवडून येवपाचो ना आनी मुखार। कारण ताका जेन्ना तो उबो राविल्लो ताची मतां अडे जाता। ताका हांव चॅलेंज करता, ताणें 6000 मतां काडून दाखोवची फुडल्या फावटी। कारण खंय तरी मनीस हे पळयता आणि मनीस हे पळयत आसा तो तिसरो मनीस आमचो बाबू आसगांवकार। ताका फाटल्या फावटी आमी युतीत वडयलो, बीजेपीक हांवें सपोर्ट केलो आणि हांवें युतीत ताका 3000 मतांनी वडयलो। हांव चॅलेंज करता ताका 3000 न्ही 7000 मतांनी वडयलो। 21 जाले पळय भारतीय जनता पक्षाचे आणि आमी 3 जेन्ना जाले तेन्ना हो मनीस पडिल्लो आणि आतां तेच जातले। अशी भाशणां आमकां आयकूं येता भाजपाच्या उमेदवारा कडल्यान। पण हांव सांगूंक सोदतां आमी खंयी आसूं, जेन्ना आमी विधानसभेत तुम्ही निवडून दिवन जेन्ना आमी विधानसभेत वता तेन्ना 100 कोटीची न्ही 500 कोटीची सुद्धा कामां करपा खातीर आमकां तो अधिकार दिल्लो आसा। तो कोण शेणू शकना।